आम्ही सगळ्या बिझी मनशांनी आज पुरा काम करना येयल्या तुम्ही कुटुंबाची मनशां सकाळी उठोन सकाळी जे नाश्तो तयार करूंक आसा, मागीर भुरग्यांक इस्कॉला धाडूंक आसा, कामाक वचूंक आसा, ह्या सगळ्या रटावळी मध्ये मागण्याक कितलो वेळ गी म्हणलें सवाल. आज सायलेंट प्रेयर, मौन मागणें. जायते मागणें करतना जायते बडबड नाकात म्हणटा जेजू. आमी मागच्या दीस देवाक तुमची गरज कळीत आसा. मोगाच्या भावभयणीनो, अपूर्वेचें गीत आसा इंग्लिशांत, कोणाक कळीत आसा तुम्ही म्हजी सांगता म्हणयेत. Have you not heard his silent steps? ऐकलें? आयकोना म्हणा, हांव शिकयतां. Have you not heard his silent steps? म्हणा. Not heard his silent steps. He comes, ever comes, he comes, ever comes. And एक पटी. Have you not heard his silent steps? Have you not heard his silent steps? He comes, ever comes, he comes, ever comes. लो लो मेटाने देव येता. He comes, येता आणि येता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी सगळ्या बिझी मनशांनी आज पुरा काम करना येयल्या तुम्ही. सकाळी उठोन संजे म्हणसर कितली कामां पळया तुमकां. आमकां पाद्र्याबांक तितलें ना, तुमचें बरी ना. तुम्ही कुटुंबाची मनशां सकाळी उठोन सकाळी जे नाश्तो तयार करूंक आसा, मागीर भुरग्यांक इस्कॉला धाडूंक आसा, तांकां रिक्षार या बसार घालूंक आसा, ताजे उपरांत तुमी बैसरून कामाक वचूंक आसा. तें या बसांनी हांगा सिटी बसांचे गत. तुमचे पाप त्या सिटी बसांनी येतल्यांचे तुमचे गत. चिड्डोन बुड्डोन वता आसतना गरमो दिसता पळयता आसतना. सगळो दीस थंयसर काम जावन पुरा सण जावन परत्यान त्या बसांनी येजय आनी घरा येतना अर्दीं थकताच. परत्यान घरचें काम, घर नितळ जाय जाय, वस्त्र उमळ जाय, भुरग्यांक पळय जाय, तांचें लिसांव पळय जाय, परत्यान रातचें जेवण तयार करी जाय, सांगाता मेळोन मागणें करी जाय. न्ही मागणें करता तुमी, सगळ्यांक करतात, मागता आसा. ताजे उपरांत ताती पुरा सणेन जायत तो वावर करून तुमचो आत्मो सोम्याक भेटोन तुमी न्हिदोंक वेतात. बरी न्हीद पडटा न्ही खंडीत. ह्या सगळ्या रटावळी मध्ये मागण्याक कितलो वेळ गी म्हणलें सवाल. आज सायलेंट प्रेयर, मौन मागणें. जायते मागणें करतना जायते बडबड नाकात म्हणटा जेजू. तूं मागणें करतना कितें करीचें म्हणा, कितें करचें म्हणा मागणें करतना? दार दांप म्हणा. मागीर दार दांपून थंयसर गुपीत आसच्या बापा लागीं मागा म्हणा. न्ही आमी मागच्या दीस देवाक तुमची गरज कळीत आसा. आमी मागचें देवाचो दैवीक अनुभव जोडचे खातीर न्ही. टू वी प्रे टू एनकावंटर द लॉर्ड. देवाचो अनुभव, दैवीक अनुभव आमकां मेळचे खातीर आमी मागणें करता. मागणें विविध तरांचे आसात न्ही. कुटुंबाचें मागणें आसा, तुमी म्हणचें हे मागणें. व्हडले मागण्याचे व्हडले मागणें ना, मिसाचें बलिदान. ताजे उपरांत आमी करता तें पर्सनल प्रेयर, पर्सनल वैयक्तीक मागणें, जावं व्हडल्यान जावं मौनपणांत जावं कोपेला वचून ते वचून, अशे विविध तरांची मागणी आसात. उद्देश मागण्याचो एकच. सांत तेरेज लिझियोची सांत तेरेज आज प्रत्येक जावन तिचो उडास करता ह्या दिसांनी. आनी तिणें सांगलें ल्हान कामां मारिफात सर्ग जोडया. तुमी करच्या त्या दिसपट्ट्या वावरां मारिफात, दिसपट्टी आमच्या ल्हान मागण्यां मारिफात, देवाच्या उतरां मारिफात आमी दैवीक अनुभव जोडून सर्ग आपणावचो.
आयच्या पयल्या वचपांत एलिया प्रवादी ताचे विशयांत आमी आयकलें. कितें आयकलें तुमी? एलिया प्रवादी खंय वचून रावल्लो? भियान. बाल देवाच्या जायत्या फोटकिऱ्या प्रवाद्यांक ताणें जीवशी मारिल्ले आनी तांची वडील जावन आसली जेजेबेल राणी ती ह्या एलिया प्रवाद्याक जीवशी मारून सोदताली. हो कितें करता? पळापळ घेता आनी जीव वाचून उरचे खातीर एका माट्यांत वचून रिगता रावता. थंयसर देवाचो अनुभव ताका जाता. म्हणटा देव ताका सांगता, आपूण एलिया तूं खंय आसाय? कित्याक ते रावलाय? भायर ये, दोंगरार वचून उबो जा. कसो देवाचो अनुभव जालो ताका? खडपां फुटलीं, तातूंत देव ताका मेळोंक ना. भुंयकांपणी जाली, तातूंत देव मेळोंक ना. ताचे उपरांत उजो आयलो, तातूंत देव ना. कसो देव मेळ्ळो ताका? कसो? प्रशांत वातावरणांत, प्रशांत वाऱ्यांत, इन सायलेंट ब्रीज ही कूड एक्सपिरियन्स गॉड. आयच्या एवांजलाक आमी थंयसर सामारियाची स्त्री ती जेजू लागीं संभाशण करून आसली. जेजून तिचें सगळें आदलें जिवीत उस्तिलें आनी त्या वेळार ती म्हणटा, कितें म्हणाली? कितें म्हणाली? ती म्हणाली, म्हजी सगळी जिणी ताणें उक्ती केल्या. वचचो प्रवादी जाय. पळया, तिचे लागीं जेजू उलयता आसतना सगळो दैवीक अनुभव तिका मेळ्ळो. तिच्या जिणयेक कितें घडलां तें पुराय जेजून सांगलें, उक्तें केलें. तिचें काळीज उक्तें केलें आनी कशी तिची जिणी तिणें मांडून हाडली तें पुराय सांगतना भाव भयणीनो, ही सामारियाची स्त्री सगळी मेल्ट जाली. दैवीक अनुभवान भरली. सोम्याची उतरां तिका लागली आनी तिणें वचून ती बरी खबर तिच्या गांवच्या सामारिया घरांक सांगली. भितरली माद्र जेजूचे ल्हान फुलू सांत तेरेस खांगनाडी गेल्यार थंय भितरले माद्री आसात. भेट केल्या की तुमी तांची? गेल्यात न्ही? कितें करतात थंय भितर? तांची जिणी आमकां एक मादरी, एक आदर्श सांगीत. म्हजें दुसरें बाय भितरले माद्रींच्या मेळांत आसा. तें जॉयन जातना हांगा ताका सीट मेळोना. ताका तें कोडैकनाल धाडलें, तमिळनाडू स्टेट. आमी थंय वेचें. आमी वचूं जाल्यार पळय जाल्यार थंय वेचें. भितर कितें करतात म्हण तुमी विचारूं बरो. तांचें मागणें हांवें म्हज्या बायेक सांगचें, तूं मेल्यार निट्ट सर्गाक वच. हांव यमकोंडाक वचूं की पुरो, पूण तूं मेल्यार निट्ट सर्गाक. ल्हान कामां आसा तांचे भितर. तांच्या लायव्हलीहुडाक दिसपडतो ग्रास सोडोंक भितर तें पाटतिकलां करचें काम घे, आल्तारीचीं लुकटां तयार करचें काम घे आनी गार्डन करचें काम, अशें थोड्यांक रांदचें काम, अशें तांकां एक कामां आसात. त्या ल्हान कामां बरीफात भाव भयणीनो ती सर्ग जोडटात. देखून हांवें सांगलें, बाय तूं मेल्यार निट्ट सर्गाक वच. तांचें मुख्य काम जावन आसा मागणें करचें. दिसाक सकाळीं उठून ब्रिव्यरी, ताज्या उपरांत सांगतात मीस, ताज्या पयलें मेडिटेशनां एक वर मागणें करतात. दनपारां 11 वरांक कितें, 12 वरां परत्यान 3 वरांक, सांजेर जेवचें 7 वरांक, न्हिदचें 10 वरांक. ही तांची दिनचर्या. ह्या मागण्या शिवाय तांचें दिसपडटें काम तीं करतात. आनी बिलीव मी ऑर नॉट, तांचें मागणें वेरी पावरफूल. तुमचे कोणाचे खंयचे इरादे आसात थंय वचून तांकां सांगा, तांणी मागलें तुमकां मेळटास. तो म्हजो अनुभव, तुमचो अनुभव. हांव कितें असल्यार म्हज्या बाये कडेन सांगचें, बाये अशें असली गरज आसा, तुवें मागत जाय. आनी ताणें मागलें कडलीत सगळें आमकां मेळटा. सांत तेरेज ती म्हणटा, थ्रू माय प्रेयर आय वॉक विथ गॉड. मागण्या मरिफात हांव देवा सांगता चलता. कशें एक ल्हान भुरगें ताच्या बापाय लागीं उलयता, कितें सगळें इस्कॉलांत जालें तें पुरो सांगता. त्याच प्रमाणे सांत तेरेज सांगता, मागणें जावन आसा, लायक ए चायल्ड आय स्पीक टू गॉड. देवाक सांगचें, देवा कडेन उलोवचें.
तेंगे तुमी उलयतात मस्सना हांगा हांवें आयिल्ल्या वेळार पळयलां हांगासर आमचे रेतीर उठपी दियेची रेतीर हांगा सकला आसतात खंय बज्जोडी त्या वेळार हांगा येवचें आसा हांगा मस्त जाणां मागणें करतात थंयसर तें कॉपेल आसा थंयसर वचून मागणें करतात वेरी गूड तें पळयता आसतना तुमी मागलें पळयता आसतना आपलें म्हजोय भावार्थ घट्ट जाता चडता म्हजो भावार्थ मागा जेजून म्हळां तुमी घेतल्याच मरी आनी मार्था कोणें मागणें गेलें तांचे वैतकी कोणें मागणें गेलें एकली सरबराय करच्यार पडली न्ही गी मार्था सरबराय करच्या पडली जेजू आयलो आमच्या घरा ताका जेवण तयार करी जाय न्ही गी देखून ती बिजी मरी कितें करता कितें करता आयकता कोणाक आयकलें जेजूच्या पांयां तळी बसून जेजूक आयकता शी वॉज लिसनींग टू जिसस आनी जेजून कितें म्हळें मार्था मार्था तूं सबार संगती विशान खंत करून आसाय पण मरयेन बरो वांटो विसरून काडला बेटर पार्ट शी हॅज चोजन द बेटर पार्ट ते तिचे तावन तो काडून व्हरचेनाच भणेनो लिसनींग टू जिसस इज अ बेटर पार्ट आमच्या सगळ्या राटावळी मध्ये इल्लोसो वेळ काण घेया कुटुंबाचे मागणें तुमी करतात न्ही वांजेल वचतात तुमचे इतल्याक बसून थोडो वेळ जेजू लागीं उलयल्यार सकाळीं उठोन बेड्डार तेंच मागयत राती न्हिदोंक वयच्या पयलें इल्लें पर्सनल प्रेयर कर हांव करता हें मागणें सकाळीं उठोन बेड्डारच मागीर इगर्जेन मागणें आसा बेड्डारच बसून जेजू अर्गां दिवचें हांवें म्हज्या सुत्रांनी पर्सनली आय स्पीक टू द लॉर्ड प्रेयर इज स्पीकिंग टू द लॉर्ड अर्गां दिवची जेजू म्हाका आयच्या राती बरी न्हीद तुवें दिल्याय हांव तुका अर्गां दितां आनी एक दीस तुवें म्हाका दिलाय हांव तुजे म्हाका तुज्या हातान समर्पण दितां तुमचे कुटाम जेजूक भेटया पर्सनली जेजू लागीं उलया राती न्हिदोंक वयच्या पयलें तशेंच करयेच न्ही जेजू आज इतलो पुरबेचो दीस तुवें म्हाका दिलाय हांव तुका अर्गां दितां म्हज्या सगळ्या वावरा बसत म्हज्या कुटुंबा बसत म्हज्या जिविता बसत म्हाका तुवें दिल्ल्या सोर देण्या बसत हांव तुका अर्गां दितां इल्लो वांजेलो आसा पर्सनली बसून तुमच्या बेड्डार वांजेल दवरतात गी ना जाल्यार एक बेड्डार एक तुमचो पर्सनल कॉपी एक दवरा काडचो आनी वाचचो आनी इल्लेशें मागणें कर न्हिदोंक वचा पळया तुमची न्हीद येता की ना आमी पळया कोणाक न्हीद येना हें ट्राय करा बिकॉज गॉड स्पीक्स टू यू थ्रू हिज वर्ड फारिझेव आनी पुबलिकान फारिझेव आनी एकल्या कंपेर कर म्हणालो हांव ताचे बरी न्हय पुबलिकान कितें म्हणालो फारिझेव मुखार आयिल्लो देवळाच्या मुखार वो पुबलिकान पट्टी रावन कितें म्हणालो देवा म्हजी पातक्याची काकोळत कर म्हणी हांगे पटी देवा म्हजी पातक्याची काकोळत कर हॅव मर्सी ऑन मी ओ सिनर ओ लॉर्ड आपले काळीज दोळे उबारूंक जायनासतना ताणें म्हणलेलीं अपुर्ब्याची उतरां देवा म्हजी पातक्याची काकोळत कर आवाजान भरलेल्या संवसारांत भाव भयणीनो आमी थोडो वेळ मागणें करची खंडीत गरज आसा हर एकल्याक आवाज बरोवन गेला हो ते मार्गार गेल्यार देगीर रावल्या तुमी कसलो आवाज वाहनाचो आवाज विमानाचो आवाज आज तुमकां एअरपोर्ट लागीं आसा हांगासर आनी खंयचो बरो आवाज फॅक्ट्रीचो आवाज खंयचो बरो आवाजान आनी मोबायल बसार गेल्यार आपले मोबायलाचो आवाज यो ते आवाज आयकता आसतना एक एकलो किरीगिरी जाता तुमकां गिरीगिरी जायना गी तशें जाता आसतलें न्ही गी किरीगिरीन भरलेल्या ह्या संवसारांत आवाजान भरलेल्या आमच्या गांवांत भाव भयणीन थोडो वेळ मागण्याक तुमकांच मागण्याक म्हण घेया प्रे पर्सनली पळया तुमचें तें जावचें ती बदलावण बाळोक जेजू आमकां सगळ्यांक आशिर्वादांनी बरोवनी आमच्या मागण्या मारिफात आमच्या मागण्या कान दिवन दी आनी ल्हान संगती मारिफात सर्ग आपणावंक सांतेरेजा बरी आमकां तो फाव करून दी म्हणून मागया आखेर करता वडोल गायिल्लें आमी गीत परत्यान गावया एक पटी हॅव यू नॉट हर्ड हिज सायलंट स्टेप्स म्हणया हॅव यू नॉट हर्ड हिज सायलंट स्टेप्स he comes ever comes he comes ever comes